प्रितीच्या भाव-भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विस्वोर वोड 28 ते 34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी धर्मशास्त्रांतले एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे सोक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनी हेर दुसरें ना. खरेंच, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवान, सगले शक्तेन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगल्या संपर्णा आनी बलिदाना परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू सादुसींक शांत केल्या उपरांत धर्मशास्त्री ताचे कडेन आयच्या शिवर्तमानान येता आनी ताका विचारता, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? भाव-भयणीनो, जेन्ना हो धर्मशास्त्री जेजू कडेन येयल्लो आनी हो प्रश्न विचारलो, अशें दिसतालें की ताका जायल्लो जाबाब जेजू कडसून. पूण भाव-भयणीनो, तो जेजूक फसोवंक येयल्लो. पयले फारिझेव येयल्ले, ताचे उपरांत हेरोद पातशाचे लोक येयल्ले, ताचे उपरांत सादुसी येयल्ले आनी शेवटाक हो धर्मशास्त्री येयल्लो जेजूक प्रश्न विचारपाक. कित्याक ते जेजूक फसोवंक सोदताले. फसोवंक कशे भाशेन? जेजू कितें पतलोच जबाब दीत जाल्यार ते म्हणटाले जेजून अशें म्हणलां आनी आतां जेजूक सगल्या लोकांक जेजू कडसून सोडूंक आनी तांचे कडेन येवंक अशा कारणाक लागून हे धर्मशास्त्री, फारिझेव, धर्मशास्त्री, हेरोद पातशाचे लोक ते आतां जेजू कडेन प्रश्न विचारपाक येताले. जेजू भाव-भयणीनो, देवाच्या जाणवायेन बोल्लो, कित्याक तो देव आसलो, पूण मनीस जावन ह्या संवसारान येवन तो आतां ताजो संबंद आपल्या बापाशी घट धरतालो आनी देखून ताका हे जाबाब दिवपाक सारकें जातालें. आनी जेन्ना हो धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी विचारता, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? धर्मशास्त्री मोइसेचो कायदो जाणो आसलो. कितें बरयल्लें तें ताच्या तकलेन आसलें, पूण ताच्या काळजान आजून नासलें. कित्याक भाव-भयणीनो, कितले पाटी आमच्या गिन्यानान, आमच्या तकलेन, आमच्या जाणवायेन, आमच्या मनशाच्या जाणवायेन आमकां खूब वस्तू आमी जाणो, कशा भाशेन आमी मागणें करूंक जाय, कशे भाशेन आमी तेज करूंक जाय, हें सगलें आमच्या तकलेन भरलां. पूण भाव-भयणीनो, काळजांतान येवपाक एकदम आगोट. कित्याक तें काळजांतान येवपाक आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. भाव-भयणीनो, कितले पाटी आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, कितले पाटी आमी म्हणटा जेजू हांव तुका वाकाणटा, तुका हांव स्तुती करता, हांव तुका महिमा दिता, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सर्वंडार, तूं म्हजो पेकोणार, ही सगळीं उतरां आमी म्हणटा. पूण खरेपणी ती उतरां आमच्या काळजांतान येतात काय? आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, फकत तोंडांतल्यान म्हणटा, पूण खरेपणी आमी तो काळजांतान म्हणटा, खरेपणी तें उतर आमच्या काळजांत रिपून गेलां काय? खूब पाटी आमी शर्माव आयकता, शर्माव सांगतलो तो शर्मावय सांगता, खूब लोक आमी खूब वस्तू आयकता, पूण जे आमी सांगता, जे आमी शर्माव करता, जे आमी शिकवण दिता, ते आमी खरेपणी आमी पाळटा काय? ओ फकत आमी शर्माव दुसऱ्यांक दिता, आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, पूण आमी दोंग्या भाशेन आमी भलतेंच करता. आनी आयज जेजू आमकां ज्या मोइसेचा कायद्या प्रमाणे बरयल्लें तो आमकां जो जबाब ताका दिता, ह्या धर्मशास्त्राक तोच जबाब आमकां दिता आनी म्हणटा, पळय
इस्रायला आमचो देव तो सोरेस्पोर एकलोच तो सोर्वेस्पोर आणि सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या जीवान सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळ्या तुझ्या शक्तीन सोरेस्पोरात तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. भाव भयणीनो, आमी फकत देवाचो मोग उतरांनी करना, आमी देवाचो मोग आमच्या काळजान आमच्या जिवान आमच्या मनान आमच्या सगळे शक्तीन करपाक एकदम गरजेचो. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू आनी सगळे हालेलुया जे आमी कोत्ता, जे आमी सगळे मागणे कोत्ता, आमी तें काळजान तान करिना जाल्यार, आमच्या आख्ख्या मनान तान आमी करिना जाल्यार, आमच्या आख्खे शक्तीन करिना जाल्यार, आमच्या आख्ख्या जिवान करिना जाल्यार आमी डोंग्या भाशेन गाडा गाडा बाडा बाडा करीत आसाव, पूण आमचे मागणे देवाच्या काळजा कडेन केन्नाच पावना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत उतरां उलयता. तर आयज खेरीत भाशेन जेन्ना जेजून आमकां सांगलां की आमी आमच्या सोरेस्पोरा आमच्या देवाचो आमी जेजूचो मोग कसो करूंक जाय, आमच्या आख्ख्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवान आमच्या शक्तीन, आनी तेन्ना खरेपणी जी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा ती खरेपणी ती काळजांतल्यान सुट्टेली. ना तर भाव भयणीनो, आमी डोंग्या भाशेन खूब मागणे कोत्तेले हांव, खूब देवस्पण कोत्तेले हांव, खूब धर्म कोत्तेले हांव, पूण ताजो कसलोच फायदो आमकां मेळचो ना. आमी हे मागणे करून आमी मोत्तेले हांव. कित्याक भाव भयणीनो, आमची उतरां फकत ती उतरांच, ताका कसलोच वालोर ना. आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकून आमचो भावार्थ वाडुया आनी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी पाळून आनी आतां आमी देवाक आर्गां वाकाणणी दिवन आमी आमचें जिवीत सारूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.